गोंयच्या सगळ्या आदरणीय नागरिकांक आनी धार्मीक थळाच्या फुडाऱ्यांक गोंय पुलिसा वतीन कळकळीची विनंती. कोरोना व्हायरसान संवसाराच्या भोवतेक भागांनी जो दुडगूस घाला ताची कल्पना तुमकां आसाच. साथीचें दुयेंस लोक प्रादेशीक शिमो, जाती, धर्म आनी समुदाय असो भेदभाव करिना. आमी समाजीक अंतराचो नेम पाळून ताचो प्रसार टाळपाक जाय. माननीय मुख्यमंत्र्यांनी कर्फ्यूची मुजत 25 मार्चाच्या मध्यानराती मेरेन वाडयल्या. देखूनच आमी सगळ्या नागरिकांक खेरीतपणान धार्मीक थळावेल्या जाळवणदारां कडेन नमळायेन मागतात की तांणी भक्तांक घरांतल्यानच प्रार्थना करपाचो सल्लो दिवचो. देव सगळ्याक आसा आनी तो आपले भितरच आसता हें तांकां समजावन सांगचें. ह्या जीवघेण्या व्हायरसांतल्यान मुक्ती मेळोवपाच्या आमच्या यत्नाक तुमी आमकां पालव दिवचो. भक्तांनी घरांतच रावचें आनी स्वताक तशेंच स्वताच्या परिवाराक सुरक्षीत दवरचें. देवळां, चर्ची, मशिदी आनी गुरुद्वारात ह्या काळात फकत गरजेच्योच सेवा घडून येवच्यो. तुमकां आदार करपाक गोंया पुलिसाक आदार करात. Dear citizens and heads of religious places, on behalf of the Director General of Goa Police, we make this appeal. You are aware that coronavirus has affected vast chunks of Mother Earth. Pandemics do not care for territorial borders, caste, religion, and communities. We can very well avoid its spread by adopting social distancing norms. The Honorable Chief Minister has extended the Janata Curfew till midnight of March 25th. We therefore request all citizens, particularly the priests of all religious places, to adhere to the directions and advise the followers to pray from home. As they say, God is everywhere and He also resides within us. Please help us arrest the spread of this deadly virus. We request that devotees should stay indoors, keep themselves and families safe. Let only essential prayer services be performed in temples, churches, mosques, gurudwaras. With all humility, we appeal to the citizens once again. We will stay at work for you. You stay at home for us. Help Goa Police to help you.